विश्व कोंकणी केंद्राचे पदमाधुरी कार्यक्रमाक तुमकां सगळ्यांक स्वागत करता सर. पदमाधुरी कार्यक्रमाचे प्रमुख उद्देश म्हळ्यार आमगेले नागरिकता बदलावण जाली तशीची कितली की आमगेले भाशे भितर शब्द आनी परिकल्पना पुरा आमी विसरता आसाची. तशी आमगेले मूल जावन आमगेले रांदप पुरा रांदणींतू रान्नी पेडेरी अशी जाताले. एक घराचे रांदणी आनी रान्नी पेड होड एक अविभाज्य अंगानी ते आमगेले संस्कृतीचे प्रतीक जावन आसा. ते रांदणेंतू आज आमी ग्रिल्स आमगेला इलेक्ट्रीक ओवेनस पुरो मायक्रो ओवेनस पुरो आनी गॅसा स्टव असल पुरो येतना आमकां ते पुरा विसरला. फुडें रांदणी भितर आमी मुंबर म्हूण आशिल्ले. मुंबर ने जरा मुंबराचे मुमर म्हणून मुमर म्हणून ही मराठींतूय आसा आमगेले गोंयांतूय ताका मुमर म्हणटा. ते प्राकृत मुलाचे शब्द. हे मुंबर म्हळ्यार कसले म्हणून आमी थोडेची हाजे वयरी एक चर्चा करुया. मुख्य जावन हे मुंबर म्हणल्याक दोनी अर्थ आसा. एक आमगेले जीवशास्त्रीय अर्थ. जीवशास्त्रीय अर्थ म्हळ्यार आमगेले तोंडारी मुडिंब म्हणून आसता. मुडिंब ताका पिंपल्स म्हणटाची इंग्लिशान. तशी एकन पुळी म्हणटाची. आनी इरप्शन म्हळ्यार गुळ्ळो. हे पुराय हाका पुराय मूल शब्द मुंबर मुडिंब आमकां सगळ्यांक गोत आसा. अशी एक आमगेले देहाक संबंद पडोले एक जीवशास्त्रीय अर्थ जाल्यार आनी एक अर्थ भौतीक जावन ते सांगता हे कसले बर्निंग कोल कवर्ड विथ द ॲश म्हणून. म्हळ्यार हे इंगळो म्हळ्यार जोळची इंगळो तांबडो इंगळो ताका ಸ್ವಲ್ಪ वयल्यान गोब्बोरनी आसल्यार ते आमी ताका आमी हे मुंबर म्हणचे. मुंबरांतू हे कशें म्हळ्यार आमगेले रान्नींतू राखूड जळता आसताची. मागीर ते व्हड जोळ केला ताका आम्लजनक सप्लाय चड जावंक सगळो उज्ज जावंक. हदची आम्लजनक म्हळ्यार आमगेले रान्नी पेड सामान्य बीळशे आसा. तांतू हद आम्लजनक घेतना तो उज्जो ते रुक्काडी इंगळ जावन व्हरता. अशी हे दोनी एक बारी विस्ताराचे अर्थ आसचे एक शब्द मुंबर. मुंबर म्हणटना आमी मुंबरांत भाजिल्ले म्हणटना थंय एक नामपद जावचें. थोडे फावटी आमी मुंबराचे म्हणटाची. म्हळ्यार मुंबरांत भाजीच्याक आमी कृदंत जावनूय उपयोग करचे आसा. कितले केवळ आमकां आज आमी एक वांयगणा भात म्हूण केल्यार ताका तेल पुसून आमगेले गॅसा स्टवाक धरताचे. पूण तशें ते मुंबरांत दवरल्यार बारी चंद जावन भायर दाखोवन भितर ताय हदची ते मोवाळ उज्जेंतू ते शिजताले. तशीच ಸ್ವಲ್ಪ घन आनी गट्टी आसा बिकडाकय मुंबरां घालताली. आनी कणंग आमगेले मूल म्हळ्यार माड्डी कणंग आमगेले मूल वस्तू जावन फुडें खावचे. ताका रात्री पुरा संत जाताची हदची इंगळ आसल्यार तांतू कणंग पुराय पातलान दवरून ताजे वयर ಸ್ವಲ್ಪ वयल्यान इंगळ घाल्यार सकाळ म्हणटना ते समबादताले. तशीच आमगेले काजू बिकी हाप्पोळ वच्चे हे पुराय मुंबरांतू जाताले. आतां मुंबर म्हणटना आमी सांगले आम्लजनकाचे हदची मितयेंतू आसचे म्हणून. दोनी नमनो आमकां दिसता. एक जोळच्यो तांबडोची इंगळ हाका कन्नडांतू विंगड शब्द आसा. एक केंड आनी एक इद्दिलो म्हणून. इद्दिलो म्हळ्यार संत जाल्लेले काळे जाल्लेले इंगळ उद्दा जावं घालून आमी वाडवायले इंगळ. हे केंडांतू आमगेले फुडें देखून तुळून एक संस्कृती केंड ताड्डे म्हूण करताले. म्हळ्यार हे मुंबरांतूची एक पातळ कायली मातयेंत दवरून ताकाच पीठ घालून तशी एक खाण करचें. तशीच आमी आमगेले दैवाचे हाजे पुरा एक क्षेत्रांत पळयला आमी केंड सेवे म्हणून. केंड सेवे म्हळ्यार
उज्ज्याचे इंगळा वैरान चमकून वच्चे उज्ज्या इंगळो हत्ता काडचो असल पुरो एक पवाड सदृश जालें. आनी आतांचे ग्रिल्स म्हळ्यार हे इंगळा दाखोवनची आयिल्ली एक कल्पना. तशीच आमी उज्ज्याचे कोळीत म्हणटा उज्ज्या कोळीत ते एक तुदयेरी जोळ न्हू अर्द जोळ आशिल्ले इंगळो आनी आनेक तुदयेर जेळ जातले ते आमकां त्या भागांत धरूं जाता. फुडें पुरो आमी एक हें आशिल्लें जोर करचें आसा उज्ज्या कोळीत हाडटा पळय म्हणून म्हळ्यार चेडवां पुरो भिवोवच्याक म्हळ्यार तापोवन दवरचें अशी हे एक 3-4 शब्द आज आमगेले रांदणी ओट्टू आनी मुंबरा ओट्टूचे हे पळय शब्द गेला. तशीच आमी संत जाल्ले काळ जाल्लो इंगळो आमगेले जिवनक्रमांत बारी एक व्हड रितीरी ते आसा आमगेले मदें. ते म्हळ्यार आमी एक मस्सी म्हूण कन्नडा म्हणटाची आमी म्हशी म्हणटा तोंडा म्हश जाल्ली म्हणटा आमी एक ज्ञान म्हळ्यार आमकां एक इन्सल्ट जाल्यार ते काळे बल तोंडाक काळे बल बण्ण घाला कशें जाता तशें जाल्लें म्हणून. तशीच करी म्हणून करी म्हळ्यार ते काळे इद्दिलू ते काळे इंगळ्याक पिट्टी केल्यार ताका करी जाता. तशीच आमगेले भत्ताक एक सोल आसा ताका आमी तुस्सू म्हणटात. ते तुस्वाची करी केल्यार आमगेले तेंडल्या झाडाक पुरो लायक म्हूण लायक अशें आमगेले हातू करी जेवो म्हशी जेवो असल एक पदय आज आमगेले मद्यंत उण जाल्ला. अशी आमगेले दांत घासूंक फुडें दांताचे पिट्टी ते करयेनीची आशिल्ले. अशी आमगेले हे रांदणी राखडांनी उज्ज करचे आनी हाजी संगत ते मुंबरांत जावचे कितलेकी आमगेले आहार प्रक्रिये आनी ताका संबंद जाल्ले करिकी इंगळकी हे पुराय आमगेले मद्यंत आज विसरचे काल आयला. त्या खातीर आमी असल एक कार्यक्रमांत हें उपास उडगास करच्याक आमी स्वल्प चर्चा केल्ले. आयचे ह्या विशयाक हांव हांगाची राबयतां. नमस्कार.